गोंयांतल्या नामनेच्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठान भक्त आणि पर्यटकां खातीर नवो ड्रेस कोड चालीक लायला। हो निर्णय मठाचे पवित्रताय आणि धार्मिक परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर घेतला आणि ह्यान फुडें सगळ्या भोंवडेकारांनी एक खाशेली ड्रेस कोड पद्दत पाळप सक्तीचे थारतले। पळयात। गोंयच्या काणकोण पर्तगाळी वाठारात आशिल्ल्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठान सगळ्या भोंवडेकारांक ड्रेस कोड संहिता चालीक लावपाचो निर्णय घेतला। पयलीं हो नेम फकत समाजांतल्या वांगड्यांक लागू जातालो, पूण आतां मठाक भेट दिवपी सगळ्या भक्तांक आनी पर्यटकांकय ताचो पाळो करचो पडटलो। नव्या नेमा प्रमाण दादल्यांनी धवी धोती वा लुंगी घालची पडटली, जाल्यार बायलांक साडी वा सलवार कमीज घालचे पडटले। जीन्स, शॉर्ट, टी शर्ट तशेंच रंगीत लुंगी वा धोती हे ड्रेस कोडाचे उल्लंघन मानतले। मठाच्या सुत्रांनी माहिती दिल्या की हे ड्रेस कोड संहिता पयलींच मठाच्या संबंधित आशिल्ल्या चडशा देवळांनी चालीक लायल्या। गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ हो गोंय, कर्नाटक आनी केरळ राज्यांत पातळिल्ल्या गौड सरस्वत ब्राह्मण समाजाची एक मुखेल आध्यात्मिक संस्था मानतात। धार्मिक थळांची पवित्रताय आनी परंपरा तिगोवन दवरपाच्या हेतान हो निर्णय घेतला अशें मठाचे प्रशासन सांगता। पूण ह्या नव्या वेशभूषेक भक्तांचो आनी पर्यटकांचो कसो प्रतिसाद मेळटा ते पळोवप महत्वाचे थारतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।